नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे आमच्या खाशेल्या कार्यावळींत इश्टानो कोंकणी चित्रपट कोंकणी फिल्म कोंकणी चित्रपटांचेर जेन्ना आमी उलयतात गेल्या 10-15 वर्सां भितर कोंकणी पिक्चरांक म्हळ्यार कोंकणी चित्रपटाक एक नवी चालना मेळ्ळ्या आनी ही चालना मेळ्ळ्या आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक लागून जे ह्या मळाचेर आपली कला आपले गूण नेटान संवसारा मुखार हाडटात. आमचे मदीं आसा आयज एक अशें मानेस्त जाणी आपले कथेचेर एक फिल्म तयार केलो. फिल्माचें नांव आशिल्लें वागरो आनी हें वागरो फिल्म ताणें बरयलें आनी ताणें तें दिग्दर्शीत केलें आनी हें फिल्म पावलां आयज कान फिल्म फेस्टिवलाक. कान फिल्म फेस्टिवल तुमी जाणात हो संवसारांतलो सगळ्यांत प्रतिश्ठीत असो जाका मानतात असो फिल्म फेस्टिवल. थंय खंयच्याय फिल्माक स्विकृती मेळप म्हणल्यार एक व्हडलो भोवमान. हो भोवमान मेळ्ळा गोंयाक आमकां सगळ्यांक एका आमच्या तरणाट्या डायरेक्टराक लागून जाचें नांव आसा साईनाथ उस्कयकार. साईनाथ बाब तुका येवकार आमच्या कार्यावळींत. थँक्यू सर. तुजें फिल्म जें आसा वागरो हें पावलें कान फिल्म फेस्टिवलाक. हें जेन्ना फिल्म तुवें तयार केलें किंवा धाडलें तुका अशी कितें अपेक्षा बी आशिल्ली हें फिल्म सिलेक्ट जातलें म्हणून तें? म्हाका हांगा आपोवणें दिला म्हणून हांव येवकार दितां. जेन्ना आमी कान फिल्म फेस्टिवलाच्या शॉर्ट फिल्म कॉर्नराक ही फिल्म धाडली तेन्ना म्हणजे अशी कांयच अपेक्षा नाशिल्ली. म्हणजे आमी एक बरें पिक्चर केलां ज्या कॅपॅसिटीन आमचे कडेन जाता तें आमी अशें चिंतिल्लें आनी आमचे प्रोड्युसर राजेश पेडणेकर हाणें आमकां मोटिवेट केलें आनी देन वी थॉट ऑफ सेंडींग इट टू कान फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट कॉर्नर and it got accepted by God's grace and we are very delighted about the fact. कान फिल्म फेस्टिवलांतल्या शॉर्ट फिल्म कॉर्नरार हें फिल्म स्विकृत जावप हो तुजे खातीर एक भोवमानूच. पूण गोंयचो एक तरणाटो जो फिल्मा भितर इंट्रस्ट घेता, जो फिल्मां प्रोड्यूस करता, फिल्मां डायरेक्ट करता, फिल्मां बरयता, तुका हें फिल्माचें पिशें कशें लागलें आनी तूं कसो ह्या क्षेत्रा कडेन आयलो? ना, फिल्माचें पिशें कशें लागलें हें एग्जॅक्ट हांव ट्रेस करपाक शकूंक ना. पूण म्हजी मामाली जी फॅमिली आसा म्हणजे म्हाजे लेट ग्रँडफादर श्री नारायण गणेश शेट गोवेकर हे आनी तांची फूल गोवेकर फॅमिली ही कांदोळे श्री शांतदुर्गेच्या देवस्थानांत कालो करता. तशेंच म्हाजो मामा रघुवीर गोवेकर हो कला अकादमींतल्यान ताणें एक्टींग कोर्स केला. थंय तो थिएटर एक्टिवली करतालो. तशेंच म्हाजो मामा गणेश गोवेकर हो तोमाजीन कार्दोजाच्या तियात्रांनी प्लस नाटकांनी पार्टिसिपेट करताले. सो प्लस म्हाजी आवय जी आसा तिका अशी आर्ट फिल्म्स पळोवपाची खूब आवड आशिल्ली. म्हणजे म्हाका याद जाता DD दूरदर्शनाचेर जेन्ना आयतारा ही फिल्मां लागतालीं तेन्ना शी यूज टू वॉच देम एंड आय हॅव दॅट फेंट मेमरी ऑफ वॉचिंग देम. सो तसो तो एक पिक्चरां पळोवपाचो कल्चर थंयसरल्यान डेवलप जालो अशें म्हाका दिसता. आनी हांव गॅस करता की थंयसरल्यानूच म्हणजे दॅट फॅमिलीचो जो हें आसा कल्चर आसा थंयसरल्यानूच ताजो रूट आसा अशें म्हाका दिसता. पूण तुजी प्रायमरी शिकप स्कूल हें खंय जालें आनी तेन्ना तुका मातशी तरी आयडिया आशिल्ली आपूण ह्या लायनीत वतलो म्हणून? ना, हांव प्रायमरी एज्युकेशन म्हजें विद्याप्रबोधिनी प्राथमीक शाळेन जालां. ताच्या उपरांत हायस्कूलूय थंयच LD सामंत मेमोरियल हायस्कूल. तेन्ना म्हणजे एक हांव मुद्दम नांव मेन्शन करता, आमचे थिएटरार टीचर धनंजय फाळकर हू पास्ड अवे ड्युरींग कोवीड. तांणी ही वॉज आवर थिएटर टीचर आनी ते मोटिवेट करताले. ताणें जगचे खातीर म्हणून एक 9th स्टँडर्डान आमचें नाटक केल्लें. देर आय हॅड पार्टिसिपेटेड. आनी म्हाजो कजन रजत गोवेकर ही वॉज व्हेरी एक्टीव इन एक्टींग. ताका कला अकादमीचें ताका पदकूय मेळिल्लें. पूण म्हाका तसो एक्टीव इंट्रस्ट नाशिल्लो. आय वॉज नॉट दॅट कीन इन द हायस्कूल बट दॅट थिएटर आनी गॅदरिंगान पार्टिसिपेट करप दॅट बेसीक त्यो गजाली करताले आमी. ओके. पूण जेन्ना तूं स्कुलांतल्यान भायर सरलो मागीर कितें केलें तुवें? स्कुलांतल्यान भायर सरून हांव मुश्टीफंड आर्यन हांगा हांवें सायन्स स्ट्रिमान एडमिशन घेतिल्लें आनी ताजे उपरांत थंय पणजे 2 वर्सां 11वी 12वी थंय जाली. आनी ताजे उपरांत आय वेंट टू गोवा इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडी आनी थंयसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटान हांवें एडमिशन घेतलें. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ही गोंयान एक युनीक एटमॉस्फियर तुमकां ऑफर करता.
म्हणजे थंयसर तुमकां शिक्षण आसाच पण यू ग्रो एज अ ह्युमन. थंय कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे इट टिचीज यू अ लॉट टू डेवलप युअर कॅरेक्टर. सो थंयसर एक ड्रामा क्लब आमी सुरू केलो, म्हणजे हांव प्रेजिडंट आशिल्लो ताजो आनी ताच्या उपरांत बाकीचे स्टुडंट्स आशिल्ले. सो तो आमी एक सुरू करपाचो इनिशिएटीव घेतलो. तशेंच आमचे कल्चरल जे फेस्ट जाता थंय पार्टिसिपेट करतालो. आनी फॅकल्टीज ज्यो आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ह्युमॅनिटीज डिपार्टमेंट जे आसा थंय म्हाका सदांच इंट्रस्ट आसलो. सो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजाचो एक वांटो आसा टू शेप अप, कित्याक तेन्नाच हांवें म्हणजे फिल्मान इंट्रस्ट घेवपाक सुरवात केली. तेन्नाच्यानूच धाकटी पिक्चरां किंवा एड फिल्म्स करपा खातीर सुरवात आय स्टार्टेड फ्रॉम देर. And that engineering atmosphere where you are learning technical and then you have time to explore what you want to do in life is something that I feel म्हणजे ताका वॉटर केलें त्या सिडाक अशें म्हाका दिसता. पूण तूं इंजिनियरींग सोंपतकूच मागीर तूं फिल्म इन्स्टिट्यूटान जॉयन जालो पुना. येस. तो तुवें इंजिनियरींगचें जें तुजें करियर आशिल्लें तें पर्स्यू करपाचें तुज्या तकलेन केन्ना आयलें ना? ना, म्हणजे इंजिनियरींग जे म्हाजे क्लासमेट जे पर्स्यू करता आय रिस्पेक्ट देम अ लॉट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ म्हणजे इट्स ताका एक वेगळी तुमकां हें लागता. बट जेन्ना हांव इंजिनियरींग पर्स्यू करतालो तेन्ना फायनल सेमिस्टरान आय डिसायडेड, म्हणजे आय डिसायडेड बाय माय सेल्फ की आय वील स्विच माय प्रोफेशन आनी इंजिनियरींग हांव पर्स्यू करचो ना आनी आय टर्न टू फिल्म मेकींग. पण त्या प्रवासांतल्यान गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान हांव मागीर म्युझियम ऑफ गोवा डॉक्टर सुबोध केरकर हांच्या वांगडा जॉयन जालो. सो ताच्या उपरांत 2 वर्सां हांवें तांच्या बरोबर थंय काम केलें, वीच वॉज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्ररी आर्ट. ताच्या उपरांत इंडियन आर्ट जी आसा, आर्ट हिस्ट्री हाचें इंट्रोडक्शन जालें. प्लस विज्युअल मिडियम, फोटोग्राफी हातून म्हणजे हाजो मिनींग कितें, प्लस तातूंतल्यान एक्सपोजर जो मेळटा. थंय मोक संडे म्हणून जाता, थंय स्पिकर जाताले. सो डॉक्टर सुबोध केरकर म्हणजे हांकां हांव गुरू मानता म्हजे, तांच्या बरोबर हांव जॉयन जालो. आनी त्याच काळान हांवें नॅशनल अवॉर्ड विनींग एडिटर जे सत्या फिल्मांचे एडिटर आसा अपूर्व असरानी हांकां असिस्ट केलें एडिटिंगान. त्या भायर गोंयान कोंकणी फिल्म जाणी केल्लें संग्राम सिंग गायकवाड हांच्या बरोबर आय स्टार्टेड वर्किंग, आय स्टार्टेड कोलॅबोरेटींग. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मी टू दीस मिडियम ऑफ विज्युअल स्टोरी टेलिंग. सो हे सगळें जेन्ना म्हणजे एक फॉर्च्युनेटली जेन्ना हें सगळें लायन अप जालें ताजे उपरांत गोईंग टू द इन्स्टिट्यूट वॉज अ ड्रीम जी हांवें कॉलेजीनूच चिंतिल्लें की FTI जॉयन जावपाक जाय. आनी ताजे उपरांत हांवें अप्लायड आनी मागीर थंय एडमिशन घेतलें. FTIन तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो आनी कितें तुका नवें थंय मेळ्ळें? ना, FTI पयलीं म्हणल्यार एक खूब कमी भुरगे इंडियेंतल्यान थंय सिलेक्ट जाता आनी हांव डिरेक्शन कोर्साक, एका वर्साच्या डिरेक्शन कोर्साक थंय आसा. FTI हो तुमकां एक वेगळ्या प्रकारचो एक एटमॉस्फियर, माहोल तुमकां दिता. म्हणजे एवरी डे आमी वर्ल्ड सिनेमा कडेन आमचो एक्सपोजर जाता. इंडियन फिल्म्स म्हणजे रेर फिल्म्स जी डिजिटल जांची कॉपीज अवेलेबल ना ती आमकां पळोवपाक मेळटा. त्या भायर जे एज्युकेशन आसा म्हणजे FTI इज कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कूल इन एशिया. सो तो जो एक्सपोजर आसा तें जे प्रकारचें लर्निंग आसा तें तुमकां आनी इंडियेन खंय मेळना. सो दॅट म्हणजे त्या इन्स्टिट्यूटाची खासियतूच ती की ते तुमकां त्या प्रकारचें एज्युकेशन दिता. आनी आतां सद्या हांव थंय शिकता आनी जितलो काळ आतां हांवें थंय काडला इट हॅज बीन अ ग्रेट टायम. गोंयचे कितलेशे भुरगे तुका थंय आयिल्ले दिसतात तुज्या आदीं आनी तुज्या उपरांत? सद्या म्हाज्या बॅचान हांव एकटोच गोंयकार आसा, पूण म्हाज्या आदीं म्हजो परवडचो नेबर अक्षय पर्वतकर, मागीर ताजोच बॅचमेट स्क्रीन रायटिंगान हेरम किर्तनी म्हणून स्क्रीन रायटिंगान, हे 2 जाण म्हाज्या पयलीं आशिल्ले. तशेंच म्हणजे लिमिटेड आसा पूण गोंयकार एडमिशन घेतलां गोंयकारांनी FTIन आनी इट इज अ ग्रेट थिंग. म्हणजे चडांत चड थंय एडमिशन गोंयकारांनी घेवपाक जाय जेणे करून थंयच्यो स्किल्स आमी अक्वायर करून आमच्या राज्यान परत येवन वी कॅन यूज देम टू प्रमोट एंड मेक गूड फिल्म्स. तुका एक मातसो वेगळो प्रस्न विचारता. आतां गोंयांत आतां इतलीं वर्सां आमचो फिल्म फेस्टिवल जाता. ह्या फिल्म फेस्टिवलांतल्यान तुका कितें प्रेरणा मेळ्ळी वा गोंयच्या कितें भुरग्यांक जे फिल्म मेकिंगान वचूंक जाता तांकां कितें प्रेरणा मेळटा अशें तुका दिसता काय आमी तो फिल्म फेस्टिवल म्हणजे एक उत्सव म्हणून आमच्या खातीर आसा?
ना म्हणजे सर फिल्म फेस्टिवल हो उत्सवूच, कित्याक फिल्म फेस्टिवलाचें इम्पॉर्टन्स म्हाका भायर वचून चड कळ्ळें. म्हणजे जेन्ना हांव FTIच्या भुरग्यां बरोबर इंटरेक्ट करता, दे आर लायक यू आर फॉर्च्युनेट टू हॅव इफ्फी इन गोवा, वीच आय ऑलवेज बिलीव्ड. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की इफ्फी इज नॉट अ फेस्टिवल फॉर गोवा, इट्स अ ब्लेसिंग. कित्याक सबकॉन्टिनेंटान जो क्वॉलिटी वर्ल्ड सिनेमा येता तो फर्स्ट इफ्फीन येता, आनी तो क्युरेटेड आसता, टॉप क्लास सिनेमा आसता, प्लस तांचें कॉम्पिटिशन आसता. सो जर गोंयकार भुरगो जर ताका इंट्रस्ट आसा फिल्मांत, द फर्स्ट थिंग दॅट ही हॅज टू डू इज ही हॅज टू रेग्युलरली अटेंड इफ्फी. म्हणजे 10च्या 10 दीस ताणें थिएटरान बसून भायर जी पिक्चरां दाखयता ती न्ही, जी एडमिशन घेवन थंयसर जी पिक्चरां दाखयता, आनी स्पेशली वर्ल्ड सिनेमा, नॉन इंग्लीश फिल्म्स, ती पळोवपाची गरज आसा. आनी तेन्ना तो जो आनी प्लस मास्टर क्लासीस तांच्यो आसता. सो इफ्फी हॅज बीन क्युरेटेड व्हेरी वेल अँड इट हॅज इंटरनॅशनल रिकग्निशन. आनी तातूंत आतां गोवन सेक्शनूय आसा आमचो, वीच इज टू प्रमोट गोवन फिल्म, वीच इज अगेन अ व्हेरी गूड थिंग. सो ह्या एटमॉस्फियरान म्हणजे ऑल ओवर इंडियान फक्त गोंयान इफ्फी जाता. म्हणजे वी शूड कन्सिडर अवर सेल्फ व्हेरी लकी. मातशें आमी तुज्या फिल्मा कडेन येवया. कोंकणी भितर तुवें हेरूय फिल्मां केल्या काय वागोर हें तुजें पयलें फिल्म? वागरो हें पयलें म्हाजें शॉर्ट फिल्म. पयलें हांवें म्हणजे कॉम्पिटिशना खातीर एड फिल्म्स म्हणजे एक लिमिटेड वर्जनाचे विडियोज अशें हांवें केल्या. बट दीस इज लायक माय फर्स्ट ऑफिशियल, जाका म्हणजे जे आमी जाका एक प्रोडक्शन आसा, प्रॉपर प्रोसिजर आसा. सो इट्स लायक अ फर्स्ट शॉर्ट फिल्म. आनी वागरो म्हणजे इट्स अ प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस, म्हणजे जाका एक मेटाफोर म्हणून आमी वापरला. वागरो इज अ स्टोरी ऑफ अ कपल, एका जोडप्याची काणी ती, आनी ती एका गांवांत रावता. आनी त्या गांवांत रावून जेन्ना एक जोडपें एकामेका बरोबर रिलेशनशिपान आसता, तेन्ना द ओन्ली फॅक्टर इज नॉट द कपल, बट तांच्या अरावंड जो मिलियो आसा, तांच्या अरावंड जो एटमॉस्फियर आसा, एनवायरमेंट आसा, तो तांचेर कसो अफेक्ट करता. अँड हाव इट लिड्स, म्हणजे हाव इट चेंजीस, हाव इट वेरीज देअर रिलेशनशीप, हाव इट अफेक्ट्स, हॅज एन इन्फ्लुअन्स ऑन देअर रिलेशनशीप. इट इज अ स्टोरी अबाउट दॅट. आमी हाजेर उलोवया. वागरो कितें, हें फिल्म कित्याचेर, आनी आमचो साईनाथ बाब कसले कसले नवे प्रयोग करता, कितें करूंक सोदता, हें आमी जाणून घेवया. पूण आतां वेळ जाला मातसो एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. जायना अशें कांय ना, फकत गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. हे आमचे खाशेले कार्यावळींत जायना अशें कांय ना. आमच्या वांगडा आसात आपलें पयलेंच फिल्म कान फिल्म फेस्टिवला पर्यंत पावोवपी गोंयचे एक डायरेक्टर, एक तरणाटो, जाणें निकतेंच फिल्म लायनी भितर पावल दवरलां, आनी पावल दवरलां तेंच एक व्हडलें पावल दवरलां. बाब साईनाथ उस्कयकर, ब्रेकाक वच्चे पयलीं उलयताले आमी तुज्या फिल्मा विशीं, वागरो ह्या फिल्मा विशीं. वागरो हें नांव कशें तुका सुचलें? वागरो हें नांव एक्चुली म्हाज्या आवयन सजेस्ट केलें. म्हणजे आमी खूब ताजी वेगवेगळी वर्जन्स जाल्लीं, पण शी वॉज द वन हू डिसायडेड की वागरो हें दवरया. सो वागरो म्हणजे बेसिकली ज्या जाग्यार एनिमल सॅक्रिफायस जाता त्या जाग्याक वागरो म्हणटा. आनी तेन्ना शॉर्ट फिल्माची काणी जी आसा ती इट इज अबाउट अ कपल. सो त्या जोडप्या मदीं किंवा तें जोडपें ज्या जाग्यार रावता थंय कोण सॅक्रिफायस करता, किंवा म्हणजे तांच्या मदलो कोण सॅक्रिफायस कितें करता, प्लस एज एन ऑडियन्स वॉट आर वी सॅक्रिफायसींग, एज अ सोसायटी वॉट आर वी सॅक्रिफायसींग. सो ताजो एक मेटाफोर म्हणून वागरो हें नांव आमकां सुचलें आनी तें आमी दवरलें. हें जेन्ना फिल्म तयार करता, हें पयलेंच फिल्म, तुका क्रू जमोवचो पडलो, तुका थंय बजेट हाडचें पडलें, हें सगळें तुवें कशें जमोवन हाडलें? ना पळय, वागरो हें आमी 60 अवर्साच्या रवींद्र भवनाच्या एका कॉम्पिटिशनाक केल्लें. सो वागरो हाची काणी, स्क्रीन प्ले, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन आनी फायनल फिल्म हें आमी 60 वरान तयार केलां. सो म्हणजे सगळे जे फ्रेंड्स आसा ते मेळ्ळे आनी वी डिसायडेड टू मेक अ फिल्म. म्हणजे म्हाजो सिनेमेटोग्राफर अमेय सिमेपुरुशकर हो म्हाजे बरोबर लास्ट 5 वर्सां जालीं कोलॅबोरेट करता. म्हाजो क्लासमेट आनी म्हाजो एडिटर वेंकटेश लागजी, हू इज अ व्हेरी गूड एडिटर. तशेंच म्हाजो FTIचो जो बॅचमेट आसा अभिषेक कदम म्हणून, ताणें हाचे बॅकग्रावंड स्कोर केला. कास्टान श्रवण फोंडेकर, सोबिता कुडतडकर, प्रणव टेंगसे आनी अमोदी सनाप ही कास्ट आसा. आनी म्हाजो एक धाकटुलो रोल आसा तातूंत.
त्या भायर राजू पेडणेकर, राजेश पेडणेकर आनी तांची बेटर हाफ गायत्री पेडणेकर ही प्रोड्युसर्स म्हणून आसा. आनी 4 टायम नॅशनल अवॉर्ड विनींग सावंड डिझायनर आनी मिक्सर बिश्वदीप दीपक चॅटर्जी, जे म्हजे FTIतले सिनियर, ते ह्या पिक्चरान सावंड डिझायनर म्हणून आसा. आनी कलरिस्ट आनी DI करपाक केरलाचे स्टेट अवॉर्ड विनर लिजू प्रभाकर. सो ही टीम आमी, दीस इज द टीम फॉर द शॉर्ट फिल्म. सो ही टीम तुका लागीं हाडटना व्हडलेशे प्रॉब्लेम आयले ना, कारण हे सगळे तुजे फ्रेंड. पूण एक फिल्म जेन्ना तूं गोंयांत अशें तयार करता, हें तुमी 60 वरां भितर तुवें सांगलें फिल्म करता. आतां गोंयांत नव्या भुरग्यांक जर फिल्म प्रोड्यूस करतलो, तांचे मुखार प्रॉब्लेम कसले आसता, तांचे मुखार कसले प्रश्न आसतात? ना, लॉजिस्टीक प्रॉब्लम खूब आसता की कॅमेरा खंयचो वापरपाचो. समज क्वॉलिटी कॅमेरा वापरपाक जाय जाल्यार ताजें रेंट तशें आसता. त्या भायर ताका एक इक्विपमेंट लागता, सावंड इक्विपमेंट लागता, तशेंच एक्टर्स, म्हणजे सेटा वयल्यो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आसता तो लागता. पूण म्हाका दिसता जर कोणाक पिक्चर करपाक जाय न्ही, इफ ही वॉन्ट्स टू टेल दॅट स्टोरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हीज हार्ट, you have a phone camera, you have a normal camera, it doesn't matter. You go out there, right? म्हणजे एक कुरुसावा म्हणून एक जापनीज फिल्म मेकर आसा, अकिरा कुरुसावा, तो म्हणटा एका फिल्म मेकराक एकाच म्हणजे दोनूच गोश्टीची गरज आसता, एक पेन्सिल आनी पेपर एक फिल्म बरोवपा खातीर. सो इफ यू हॅव दॅट मच, यू एंड इफ यू हॅव द विल टू टेल दॅट स्टोरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ युअर हार्ट, यू जस्ट गो आउट देर अँड शूट इट अँड शूट एज मच एज पॉसिबल. कित्याक ते रिफायन जालें म्हणजे शूट करून एडीट करून पिक्चराक करूनच ते रिफायन जाता. अँड दॅट्स अ ग्रेट लर्निंग ऑल्सो. हें पॅशनांतल्यान जमता. तुका एक पॅशन आसची पडटा, तुका एक इच्छा शक्त आसची पडटा आपूण हें करतलो म्हणून. आनी इच्छा शक्त आसत जाल्यारूच हें शक्य जाता. जेन्ना तुवें वागरो हें फिल्म डायरेक्ट केलें, बरयलें, तुका तुजो जो FTIतलो एक्सपिरियन्स आशिल्लो तो हांगा कितलो मेरेन तुका उपेगी पडलो? ना सर, FTIचें एडमिशन जें आसा तें हांवें पोस्ट वागरो घेतिल्लें. सो वागरो वॉज मेड बिफोर FTI. सो FTIचो तेन्ना एडमिशन जाल्लें, पण ड्यू टू कोवीड द कॉलेज हॅड नॉट स्टार्टेड. सो वागरो जेन्ना करताले तेन्ना म्हणजे इट वॉज इक्वल, म्हणजे सगळ्यांचो पॅशन, एक्टर्स, सिनेमॅटोग्राफर, एडिटर हांचो इक्वल पॅशन आशिल्लो की वी हॅव टू डू इट. बिकॉज वागरो हें आमी म्हणजे 2 दीस शूट केलां आनी आमचो जो सिनेमॅटोग्राफर आसा तो वेडिंगूय शूट करता. सो फर्स्ट डे जेन्ना आमी शूट करताले तेन्ना वी हॅड डिसायडेड दॅट वील शूट 3 सीन्स आनी नेक्स्ट डे आमी एक सीन अर्ली मॉर्निंग दवरिल्लो. पूण इव्हेंच्युअली अशें जालें की आमकां पयल्या दिसा एकूच सीन शूट करपाक मेळ्ळो आनी सकाळच्या दिसाक सकाळचे 6 ते 9 आमकां 3 सीन शूट करचे पडले. आनी आनी फिल्मान फेरी एक इम्पॉर्टंट एलिमेंट आसा. सो जेन्ना आमी लास्ट शॉट घेतलो तेन्ना त्याच फेरीन, म्हणजे मिडल ऑफ द रिवर, त्याच फेरीन सिनेमॅटोग्राफर बसलो आनी तो आपल्या वेडिंगाक त्याच फेरे वयल्यान गेलो. सो चॅलेंजीस आसता, पूण म्हणजे सदांच तूं एक समवन इज ऑलवेज लुकींग आफ्टर यू. अँड इफ यू हॅव दॅट पॅशन टू टेल दॅट स्टोरी अँड इफ यू वॉन्ट टू डू इट, देन वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. जायना अशें कांय ना आमी जशें म्हणटात. आनी हें जें फिल्म करता तेन्ना प्रोड्युसर मेळपाक कठीण आसता. तुवें म्हणलें राजेश पेडणेकारा सारकेलो, आनी राजेश आनी गायत्री पेडणेकार ही तुका प्रोड्युसर मेळ्ळी. गोंयांत अशे फिल्म जे तयार करपी आसात तांकां प्रोडक्शनाच्या बाबतींत कितले प्रॉब्लेम आसूं शकता? ना, खूब प्रॉब्लम आसपाक शकता. बिकॉज सी इव्हेंच्युअली इट्स अ फायनान्शियल, म्हणजे ताका एक फायनान्साचें बॅकींग लागता. पूण राजू सर, राजेश पेडणेकर जे आसा ते जे आमी कॉम्पिटिशनाक हे पिक्चर केल्ले ते ज्युरी आशिल्ले आनी ही लायक द फिल्म. आनी तांणी तें मागीर जेन्ना वेन ही डिसायडेड टू कम ऑन बोर्ड, ही सेड आय विल गिव यू द बेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन फॅसिलिटीज अवेलेबल इन इंडिया. आनी तांच्या थ्रू ते बिश्वदीप सरा कडेन गेले मुंबय. आनी तांणी जेन्ना पळयलें, इवन ही लायक द फिल्म, आनी तशेंच ते केरला पावले. सो राजेश सर जेन्ना ऑन बोर्ड आयले, इट मेड, म्हणजे तातूंत जो इनपूट आयलो, व्हॅल्यू एडिशन जे पिक्चरान जालें तें एक्सपोनन्शियल जालें. की बिश्वदीप चॅटर्जी सारको सावंड डिझायनर जेन्ना तुमच्या शॉर्ट फिल्माक मेळटा तेन्ना एक शॉर्ट फिल्माचें म्हणजे एक फूल सरावंड, म्हणजे ताचें हेंच चेंज जाता. द क्वॉलिटी ऑफ द शॉर्ट फिल्म इनक्रिजीज बाय मेनी फोल्ड. सो प्रोडक्शनाचो सपोर्ट आसप ही खूब गरजेची गजाल आसा. बिकॉज दे डोंट ओन्ली कम वीथ फायनान्शियल सपोर्ट, दे कम वीथ देअर एक्सपिरियन्सीस, दे कम वीथ देअर रिसोर्सीस वीच दे हॅव. सो म्हणजे आय विश की अशें जशें आमकां राजेश सराचो सपोर्ट मेळ्ळो, तसो एवरी वन, म्हणजे एवरी वन हू इज इंट्रस्टेड एंड इक्वली पॅशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग, दे गेट द सपोर्ट. तंत्र आनी कला ह्यो दोनूय गजाली फिल्मा खातीर सारक्यो इम्पॉर्टंट, सामक्यो म्हत्वाच्यो, सारक्यो क्रुशियल जाका आमी म्हणटात तश्यो. आतां तंत्र
हें शिकचें पडटा आनी कला ही क्रिएटिविटी तुजे भितर उपजत आसची पडटा. ही कला आनी तंत्रांचो जर मेळ घडयतलो जाल्यार एक्सपोजर, बऱ्या बऱ्या फिल्मांचें एक्सपोजर कितलें इम्पॉर्टंट आनी तूं खंयची फिल्मां पळयता? ना म्हणजे माझे दोन सामके फेवरेट फिल्म मेकर्स म्हणटा ते मार्टिन स्कॉर्सेसी आनी अब्बास कियारोस्तामी. म्हणजे मार्टिन स्कॉर्सेसीची ऑलमोस्ट हांवें सगळींच पिक्चरां पळयलां आनी म्हणजे सामकी म्हणजे आवडटी सगळीं फिल्मां ती. तशेंच अब्बास कियारोस्तामी रिसंटली हांवें म्हणजे एक 4-5 वर्सां पयलींच पळोवपाक सुरवात केली. आनी अब्बास कियारोस्तामीचो जो लँग्वेज म्हणजे ताजी जी ग्रामर ऑफ स्क्रीन प्ले आसा, ग्रामर ऑफ शूट आसा, इट इज एज गूड एज मॅजीक. आनी ताका वर्ल्ड रिनावंड फिल्म मेकर आसा. सो हे दोन म्हजे इन्स्पिरेशन. पूण तशें न्ही, when you are, you can admire two filmmakers, but then you have to watch cinema all across. म्हणजे कान्स फिल्म फेस्टिवलांत कॉम्पिटिशनान खंयची पिक्चरां आसा, फिचर फिल्म्स आसा, तांचे बद्दल पळोवप, टू सोर्स देम. कितलेशेच ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा ज्या जाग्यार क्वॉलिटी फिल्म्स आसा. आनी भायलीच न्ही, वर्ल्ड सिनेमाच न्ही, इंडियाची कितली बरी फिल्मां आमकां वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर पळोवपाक मेळटा. एंड सो यू हॅव टू सोर्स देम, यू हॅव टू रिसर्च की खंयची बरी आसा, खंयचे बरे फिल्म मेकर्स आसा आनी वर्ल्ड रिनावंड फिल्म मेकर्स खंयचे आसा. रशियन फिल्म मेकर्स जे 30s, सर्जी आयझनस्टायन, पुडोकिन, असले जे ओल्ड मास्टर्स आसा, तांच्यो टॅक्निक्स आसा त्यो पळोवप, म्हणजे त्यो शिकप. बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड वीच इज ब्युटिफूल. इफ यू लव सिनेमा एंड इफ यू गेट एक्सपोजर टू दीज कायंड ऑफ फिल्म्स, म्हणजे इट इज अ लर्निंग एंड यू एन्जॉय दॅट प्रोसेस व्हेरी मच. तशें आमकां भारतीय भाशे भितर मल्याळम, बंगाली ह्या भाशां भितर अशे नवे नवे एक्सपेरिमेंट जायत दिश्टी पडटात. म्हळ्यार तुवें म्हणलां तशें तंत्र एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर शिकप आनी ताका मागीर लोकलायज करप. लोकल जी तुजी थीम आसा, लोकल जे तुजो इश्यू आसा किंवा लोकल जें चित्रण तूं करूंक सोदता ताचोय रिसर्च. ह्या दोनूय तरेचे रिसर्च आसा, हांचें कॉम्बिनेशन हातूंत इम्पॉर्टंट. सो जेन्ना तूं फिल्म हें करूंक गेलो वागरो तेन्ना तुका जो लोकल रिसर्च आशिल्लो, कित्याक फिल्म म्हळ्यार फकत स्टोरी बरोवप न्ही, 4 वळी बरोवन तें सांगप न्ही, ताचे फाटल्यान फिल्मा फाटल्यान एक नवें फिल्म आसता, एक वेगळें फिल्म आसता. हो रिसर्च करपा खातीर तुका कितलेशें डेडिकेशन, कितलोसो वेळ घालोवचो पडलो? ना, फिल्म इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ लिव्ड एक्सपिरियन्स. म्हणजे आमी सुर्ला सांखळी हें पिक्चर शूट केलां आनी म्हणजे म्हाका हिंटरलँड गोवा हे खूब आवडटा. म्हणजे म्हाका म्हणजे त्यो ज्यो 70च्यो लेन्स आसा किंवा ते जे सगळे हिली रिजन्स आसा ते खूब आवडटा. सो जेन्ना एक तुमी काणी सांगपाक शकता, ताजो विज्युअल ग्रॅमर जो आसा, म्हणजे ते विज्युअली कशें दिसतलें ते तुमच्या प्रमाणे, जशें तुमी म्हणलें तंत्र, ते तुमी डिसायड करपाक शकता. बट जी स्टोरी आसा, वीच इज द हार्ट ऑफ द फिल्म, दॅट हॅज टू बी लोकल. कित्याक ते तुमच्या लिव्ड एक्सपिरियन्सांतल्यान तुम्ही जे ऑब्जर्व केला किंवा तुमचे ज्यो एन्झायटीज, एंगर, ऑब्जर्वेशन जे आसा किंवा तुमच्यो ज्यो रियलिटीज आसा, तुमी खंय आपल्या स्वताक लोकेट करता, थंयसरल्यानूच ती जर काणी भायर सरली, ती एक्सप्रेस बरे तरेन करपाक जाता. सो तो तंत्र आनी लोकलायजाचो मिक्स, म्हणजे मल्याळम सिनेमान आमकां तेच पळोवपाक मेळटा. दे आर टेलिंग स्टोरीज फ्रॉम देअर बॅकयार्ड. दे आर नॉट प्रोजेक्टींग एनीथींग सुपरफिशल. म्हणजे गोंयच्यो ज्यो स्टोरी आसा, आमच्यो ज्यो कोंकणी स्टोरी आसा, ज्यो आमी कोंकणी उलोवन एक्सप्रेस करपाक जाय, त्यो सांगपाची खूब गरज आसा. आनी त्यो बरे तरेन सांगपाक गोंयचे फिल्म मेकर्स आर द बेस्ट पीपल टू टेल दोज स्टोरीज. गोंयचे फिल्म मेकर्स आर द बेस्ट टू टेल द स्टोरीज. इश्टानो, संवसार बदलता तशी मिडियम्स बदलता. लिखीत साहित्य, पुस्तकां हांचो वेळ आतां हळू पयस वचून नवें जें मिडियम आसा, नवें जें माध्यम आसा, ताचे कडेन आमकां नवो तरणाटो चड आकृश्ट जायतना दिसता. OTT सारकेले प्लॅटफॉर्म्स आतां आयल्यात आनी ताका लागून आपलो टॅलंट, आपले जे गूण आसा ते शोकेस करपा खातीर, ते संवसारभर प्रदर्शीत करपा खातीर आमकां बऱ्यो संदी मेळत आसात. नवे तरणाटे जे ह्या फिल्म मेकिंगान येवंक सोदता, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हाचेर आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. हांव मेन म्हणल्यार सांगपाक सोदतां, हांव थोड्या कोंकणी रायटर्सांची नांवां घेवपाक सोदतां. फर्स्ट म्हणल्यार पुंडलीक नायक सर, N. शिवदास, महाबळेश्वर सैल. म्हणजे हांचे जेन्ना हांव नॉवेल्स वाचता, हेमा नायक मॅम, म्हणजे हांचे जेन्ना तुमी कादंबरी वाचता, म्हणजे इट इज लायक वन ऑफ द बेस्ट लिटरेचर्स ऑफ द वर्ल्ड. आनी दॅट इज दे हॅव रिटन इट इन कोंकणी. म्हणजे जर तुमी तांची एक कादंबरी घेतली, तुमी तांची क्वॉलिटी, म्हणजे तुमकां ते कितें म्हणपाक सोदता, कशें व्यक्त करपाक सोदता हें कळटा. सो जर तुमकां दुसऱ्या माध्यमान, म्हणजे एका तरणाट्याक समज जर दिसता की तो फिल्म मेकिंगाक वचचो आनी ताणें कोंकणी स्टोरी सांगच्यो, जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी
आमचें साहित्य कितें आसा किंवा आमची लेगसी जी कितें आसा फिल्मांनी म्हणा, म्हणजे आमचे कडेन पलतडचो मनीस सारकें एक बेंचमार्क फिल्म आसा, ही जी आमची लेगसी आसा ती आमकां अक्नॉलेज करपाक जाय. त्या भायर आमकां तातूंतल्यान शिकपाक जाय आनी आमचें साहित्य जें आसा तें आमकां सांबाळून दवरपाक जाय, बिकॉज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट टू सोर्स दीज नॉवेल्स दीज डेज. सो आय रियली विश की हे जे म्हणजे आय कॉल इट अ ट्रेजर, म्हणजे जो एक लिटरल ट्रेजर आसा कोंकणीचो, दॅट हॅज टू बी स्ट्रीमलायन, म्हणजे तो सगळ्यांक रेडिली एक्सेसिबल आसपाक जाय आनी जाका कोणाक तो एक्सेस करपाक जाय ताणें तो इक्वल इंट्रस्टान एक्सेस करपाक जाय. आनी तें साहित्य वाचून किंवा त्यो कोंकणी काणयो वाचून आनी तांची मांडणी पळोवन वी हॅव टू लर्न फ्रॉम इट अँड वी हॅव टू टेल अवर स्टोरी. वी हॅव टू टेल स्टोरीज वीच आर क्लोज टू अवर हार्ट. आनी जे आमी सोसायटीन ऑब्जर्व करता, फील करता, जे आमी सोसायटीन पळयता अरावंड, म्हणजे मार्टीन स्कॉर्सेजीची एक लायन आसा, वेन यू कार्व डीप इन युअर हार्ट, दॅट इज द मोस्ट पर्सनल अँड दॅट इज द मोस्ट क्रिएटीव अँड दॅट इज वेर द स्टोरी कम्स फ्रॉम. सो स्वताच्या काळजा भितर मातशें पळप, मातशें तेळप खूब गरजेचें आनी तातूंतल्यान भायरूय तेळप खूब गरजेचें. तुवें म्हणलें आमी एका खजिन्याचेर बशिल्ले आसात. कोंकणीन आमचे कडेन येदें व्हडलें लिटरेचर आसा, इतकें साहित्य आसा, तें फिल्माच्या मिडियमांतल्यान आमी नवे पिळगे मेरेन इफेक्टिवली बऱ्या प्रभावीपणान पावोवंक शकतात. साईनाथ बाब, तूं आमच्या वांगडा आयलो. तूं हे जे एक्सपेरिमेंट करता ताची आमकां खूब खोस दिसता आनी अशें आमकां आसा की गोंयचे भुरगे तुजे पासून प्रेरणा घेवन अशे प्रयोग करीत रावतले आनी आमचे जे कोंकणीचे साहित्याचे जे दायज आसा तें एका वेगळ्या रुपान आमचे नवे पिळगे मुखार मांडटले. तुका आमचे दिनवास आनी तुजी अशीच फिल्मां कान ही एक पयली स्टेप, फुडें तुजी अशीच उदरगत जात रावची, तुवें गोंयचें आनी तुजें नांव व्हड करचें अशी आमची इत्सा. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. जायना अशें कांय ना, फकत गोमंतक टीव्हीचेर.